काले पळयतात तुमी बिज्जूबाई हेंका ताते पळोवन गी हिंग काणेरा आमी ल्हान आसतना आसली गोत्तू नाय तुका आमी झाडांच्या मुळाक प्रदवतालीं आतां तें बरें ना आतांच्या भुरग्यांक पळोवंक गोत्तू ना हांव ल्हान आसतना नागे हे वचोन माथ्याक माळटालीं हाच्यो बियो पुरा खातालीं म्हज्या सांगाता सर शेजारच्या भुरग्यांक आपण व्हरतालीं फाटीं घरा येवच्या पयलें नागे वडिलां सोदून येतालीं आबू माई बाप्पू मावशी पुरा आनी सामा मार पडताले आमकां रानान काले करतात गी म्हूण देखून हे मार पडच्या पयलें नागे हें पुरा आमचें गवण जातालें आमच्या काळार नागे ल्हान आसतना हांव ल्हान आसतना आमी गुड्याक वेचें गुड्याक वचोन नागे आमी कितल्या नमनाचे फळ वस्तू जाय थंय पोट भरून जातालें आंबे आमसाण सिंसारे चिरपुटां कांडेरां काणेरां बेणसां आनी काले ते ताचें नांव येना म्हाका व्हडल्या रुखार जाता आतां नांव तें ना तें शुगराक पुरो जाता गे काले बा नेरळ्यान न्हू नांव येना म्हाका जांबळा कितलो वेळ जाता एक नांव आतां सांगलें प्राय जावन आयलें आतां इल्लें विसराता पूण हांवें ल्हानपणाचें सांगचें इल्लें हें करा म्हाका सुदारसिया मागीर नागे समा मार पडटाले म्हज्या बाप्पूचो पूत एकलो आसा भयंकर जोर आबा तो आमकां ताणें गुड्याक आपण व्हरचें आनी आमकां बाप्पू मावशी बरो सोदून येताना ताणें म्हणचें कालें गोत्तागी हांव तांकां सोदून आयिल्लो म्हूण आपण व्हरचें ताणें म्हाका आमकां सकाळांक एक जावन गुड्यार नागे रान माजरां आमकां बी जातालें आदांची पळां उमकाळटालीं हांवें केल्यांत हांव कावणे दड बरी आसा कांय जायना तुमी कांय भिवचें नाका बेश्टें सांगचें तें पळ केल्यार हांगा शिरकाता म्हूण हांगा शिरकोंक वतना म्हज्या वाड्यार शिरकालां बळ्या शिरकोना न्ही गे देखून तें कांय जायना मागीर नागे ती व्हडले व्हडले कोले वांदोर गे म्हाका बेन जाता बा सांगूंक बेन जाता आनी ते दुकोर आसले वत्ता गे आमकां नागे वडील आमची सांगतालीं वचनाकांत बेलीक पुरा करंट दवरला म्हणटालीं देखून आमी भियेतालीं भियेल्यार नागे आमच्या बाप्पूचो पूत नागे आमकां आपण व्हरतालो तो मस्त जोर जाल्यार आमी ताच्या वट्टू येतालीं मार पडटाना नागे तो हुशार ताका कांय मार पडनात मार पडचे पुरा आमकांत मागीर नागे व्हडले व्हडले रानांत काजवाचे रूख व्हडले काजवाच्या पंदा नागे सुबीत बी आमी भुरग्यांनी नागे विसची घरच्यांक कांय गोत्तू ना आमी कालें करतांगी म्हणून विस्का लायतना नागे बॅगान घालून 5 बियो उरनेच्यो 5 बियो येयल्यार 5 पयशे मेळटात ते नागे मागीर आमी सोणें खावचें मागीर इस्कोलान पुरो खबर जाली न्ही गे ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಬೀಜ ತಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ म्हणून आमकां बे लागून सुरू जालें वडिलांक इस्कोला आपयलें ह्या वडिलांचे मार कोणें खावचें देखून मागीर नागे पडले काजू पुरा वांदरांनी खावंक सुरू केले आमी विंसूंक येताना एक काजूय ना वांदोर मोठे मोठे जाले आमी बारीक बारीक जाल्या आमच्या खालार असलीं फळां नागे आतांच्या भुरग्यांक खावंक मेळची नात आतां खालें तें नाकारी पुरा कान तीं फळां ताची नांवां आयकल्यार म्हाका नांवां येनात बा म्हाका खालें किवी गई मोगू गई खालें म्हाका येना तें पुरा आनी सांगतात तें पुरा पिडेकी बरें पूण आमच्या कालार असलें नागे पिड्यात लागीं येनातलीं तीं फळां कशीं मायाक जालीं गई येणे कोरोना तेणें डेंगू येणे मलेरिया तेणें शुगर पुरा आयलें आतां कोणा कडेन सांगचें ही पिडा येताना आतां बेश्टे देवाक ही दुरसो सुरू केला लोकांन पिडा 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 म्हूण ह्या काणा वरवीं ह्या फळा वरवीं ह्या मनशा वरवीं आयल्या ही पिडा